So how you see law and order situation? Because from a few weeks, two cases about the rape. What do you like to say? I have been quite vocal on the law and order issue as far as Goa is concerned. नविदात कांयच न्ही. एक नवी इंडस्ट्री ह्या सरकारान तयार केल्ली आसा. आज आमी रेप उलयता, आज आमी कोणे शूटआउट उलयता, कोणे सुपारी दिली म्हणून उलयता, त्या फुडल्यो गोश्टी. आज सद्याची सरकारान लँडाची माफियाची जी इंडस्ट्री सुरू केल्या ताजेर म्हाका दिसता सरकार कशे दोळे धापता ते पळोवंक जाय. ते सुपारी दिता, बाकीचे रेप जाता, हे आमी कालूय इश्यू घेतला तेन्ना चीफ मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड सेईंग की आवय बापान भुरग्यांक शिकोवंक जाय, भायर सरपाचें ना म्हणून. So instead of creating a security for Goans, he is trying to justify why things are going wrong. आता आज कितें जालां? आज तुम्ही पेपरार वाचले जाल्यार सब रजिस्टरच्या ऑफिसांनी सेलडीडी जाता, फौज सेलडीडी जाता. कोणाचे जाता? आमचे जे कॅथलीक भाव भयणां आसा, जी जाणटी सिनियर सिटीजन्स हांगा आसा, तांकां अक्षरशः घरांतल्यान सकाळी भायर काडटात. न्याय बी कांय ना. हांची भुरगीं भायर आसा आनी हांची प्रॉपर्टी हांगा जप्त करता. दे आर टेकिंग पॉझेशन ऑफ दीस प्रॉपर्टी आनी खंयच्या दिल्लीवाले विकता. ही समज केस घाली जाल्यार ही केसीचेर पुलीस एक्शन सुद्दां घेना आनी एक्शन घेवच्या पेक्षा ते कोण कंप्लेन करता तांकां धोडायतात. सो आय क्लियर चार्ज इज ऑन दीस पर्टिक्युलर पीपल की इट इज अ न्यू इंडस्ट्री. कित्याक हे जेन्ना जाता आनी कोण कंप्लेन करपाक वता तेन्ना परत जशें काल विजय म्हणल्यार कोणाचो तरी फोन आयिल्लो तसोच सेक्रेटरीच्यान फोन येता, असो चार्ज आसा की केसीक कांयच करनाका म्हणून. तितले आमच्या ती प्रॉपर्टी आनी कोणाक दिवन वता. दीस इज वन ऑफ द बिगस्ट स्कॅम्स वेर it is in connivance with the police who are in charge of law and order, and I am making a clear charge that it is having a lot of issues pertaining to my constituency also. So ह्यो सगळ्यो नवी इंडस्ट्री कित्याक तयार केल्या? सरकाराक आतां इलेक्शन आसा, इलेक्शनाक ताका पयशे जाय. सो नवी इंडस्ट्री तयार केल्ली आसा ह्या माध्यमांतल्यान पयशे काडपाक फॉर इलेक्शन इंजिनियरींग. आनी हातूंतल्यान म्हाका दिसता दीस गव्हर्मेंट हॅज यूजीज अ वॉशिंग मशीन टू गेट देम इन. तांचे पयलें करता, क्लिनिंग करता तांचे पयशे घेवन सध्या आतां इलेक्शनाक वचपाचें आसा. सो आय थिंक लॉ अँड ऑर्डर इज वन पॉयंट, बट देर आर व्हेरी सिरियस कन्सर्न अबाउट दीस गव्हर्मेंट दॅट इज हॅपनिंग बाय द डे, अँड द चीफ मिनिस्टर इज नॉट एक्टिंग एनिथिंग, नॉट शोईंग एनी सिरियसनेस अबाउट इट. दवरला खंय? गोंय दवरला खंय? गोंय विकलें. म्हादय आवय विकली. काल आमी फ्लोर ऑफ द हावस दाखयल्ले आसा. पयशाक कितें करता, मोल्या कितें चल्लां, म्हादय कितें चल्लां, आर व्हेरी क्लियर थिंग्स वे गव्हर्मेंट डज नॉट हॅव आन्सर. सो विकचे आसा न्ही, ऑलरेडी विकली. आता कितें उरता ते 6 म्हयन्यान आमकां सांबाळपाची गरज आसा. उरिल्ले पीपीपीचेर काडिल्ले आसा आनी दे आर नॉट इवन वेटिंग फॉर प्रॉपर पेपर वर्क. आजूय 2 बिलां आयल्या. वील डिस्कसिंग ड्युरिंग द बिल टायम हाव फास्ट दे आर एक्टिंग टू जस्ट क्लियर अँड मेक देअर बॉसीस इन द सेंटर टू प्लीज देम. तांचे खातीर कितें करतात ते तुमकां आजूय कळटा. पीपीपी जर तुम्ही उलयले आतां ग्राउंड पीपीपी करपाचें तेंचे स्पोर्ट्स मिनिस्टरान पीपीपी करपाचें चिंतला. तेजेर तुजें कितें? प्रायवेट स्टेडियम्स हे करूंक शकता. परिस्थिती अशी आसा, इन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वी आर नॉट क्रिएटिंग स्पोर्ट्समॅन, वी आर नॉट सपोर्टिंग स्पोर्ट्समॅन, वी आर नॉट एबल टू रेकॉग्नाइज पीपल हू आर आयडेंटिफाईड फॉर ऑलिम्पिक्स. लेनी डगामा बिकम्स लेनी गोम्स. सो ज्या मनशाक स्वता स्पोर्ट्समॅनाक वळख करपाची पार्ट ना, तो पीपीपी समज करता इज अनदर मॉडेल ऑफ मेकिंग समथिंग विच इज फॉर देअर ओन इंटरेस्ट, नथिंग फॉर एनीबडीज टू बूस्ट एनी स्पोर्ट्समॅनशीप. आज पीपीपीचेर करच्या पेक्षा द गव्हर्मेंट नीड्स टू जस्टिफाय. नॅशनल गेम्सा खातीर हांव सादो प्रश्न विचारिल्लो, तुमी मेडल विनर्स कितले तयार केले? म्हजो एकूच आशिल्लो 15,000 म्हयन्याक समज डायटाक दिलो तुवें, 100 जाण सुद्दां तयार केले. 1 वर्साक बिफोर नॅशनल गेम्स यू आर स्पेंडींग जस्ट 1.8 crores ऑफ रुपीज आनी तातूंत तूं 100 जाण मेडल प्रॉस्पेक्ट तयार करता गोंयकारांक. हें इम्पॉर्टंट. ते तयार करच्या पेक्षा these people are spending money on the infrastructure. They are talking about giving PPP of infrastructure. The swimming pool, boxing, जे medal winners आसा सगळ्यांक कडल्यान साडीक दवरिल्ले आसा. So I feel very importantly the game plan is not there. सकाळी आनी रात्री जाल्ली काल. रातचे कितें उलयता तांकां सकाळी खबर आसतालें. आज सकाळी परत विचारा कित्याक मिनिस्टर मस्ट हॅव गॉट अ टोल ऑफ अ होल डेज वर्क.